जर तर आमचें घर आमची एक बरी सुवात वय त्या घरा भितर कसलेंच मेळ्ळें येवंक नजो म्हणलें एक चिंता आमच्या काळजांनी आसा तर आमी कित्याक वणा काडूंक नजो इगर्जेक वेताना वय देवाचें मंदीर तें वय वय आतां म्हज्या दियेसेंत बरयलींत हर एका फिरगेजनी लोक आपलो वणो भायर काडून भितर येता मर्डर करचे जाल्यार चिंतून आलोचन करन प्लॅन करन कोणाक दिशी मारचें लागाड काडचें पूण मोइजेन त्या मनशाक मारल्या वेळार तो मनीस दुसऱ्याक दग दितलो कश्ट दितलो ओके त्या मनशाक सुडका मेळचे खातीर हाणें मोदें पडोवन समाधान सांगतना तो मनीस मेलो ओके तशें एक कल्पेबल होमिसायड म्हणटात मोइजे कडेन सुरू तूं सांगता कालें म्हणटा जाल्यार हांव फाराव्याचें काळीज धरून करतलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना हो फारावो तो ताजेच ताकीच धरून जावन ताचो निर्धार बदलितलो की ह्या देवान ताका एका दोळ तशें निर्धार बदलूंचे बरी केल्लो जाल्यार फारावो एक अपराधी मनीस जाता की कित्याक म्हळ्यार ताका देवान अपराधी हें केल्लें धरून केला ते जाल्यार तो एक निरापराधी मनीस म्हणून खाण घेवता की आमी ना फादर मोसना हातूंत न्याय आसा ओके कित्याक म्हळ्यार इज्रायली प्रजेक इजिप्ताक व्हरतना तांकांय तांणी लुटल्लें ओके तांचें भांगर गी तांचें वस्तूर गी तांकां लुटून तांकां इतलीं वर्सां तांणी गुलामान दवरलें ओके समट आनी सावाला मोगाजानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्ता की स्वागत ह्या समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमांत तवळ तवळू आमी पवित्र पुस्तका विशयांत समजणी दिवचे तसले आंकडे आसा केल्ले आनी हातूंत बरेलिसो बिसायब अदीक मानादीक दोतोर इग्नेशियस डिसोजा हांणी आमकां जॉब पात्रियार्क आनी तशेंच पवित्र पुस्तका विशयांत जराल रितीन समजण दिल्ली आसा जायत्या जाणांनी हे आंकडे पळोवन तांची शिफारस उसारलेली आसा भोव गुंडाळेच्यो समजणी सविस्तार रितीन सुडाळ रितीन तांणी आमकां ही समजणी दिल्ली आज आमी पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांतलो एक पुस्तक निर्गमन पुस्तक हाच्या विशयांत तांच्या लागीं संवाद चलयता तुमच्या सर्वांच्या नांवान बिसायबाक अदीक मानादी दोतोर इग्नेशियस डिसोजा हांकां हांव स्वागत म्हणटा वेलकम बिशॉप थँक्यू फादर देव बरें करूं तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें एक विचारचें सवाल मोइजे विशयांत आनी हे सवाल वणो घालच्या विशयांत इगर्जी वेता आसतना ताचे बेज मूळ सादारण आमकां ह्या निर्गमन पुस्तकांत पळोवंक मेळटा आमच्या भोंवतणी हेर धर्मांनी जावं पुरो हिंदू धर्मांत इस्लामांत आनी तशेंच सरदारजी सीख तांच्या तेंपलागांनी येता आसतना वणो मोच्या आनी परत घालनात शूज घालिनात आनी तशेंच आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत पळयता आसतना पवित्र सुवात थंयसर वणो घालून वचो म्हणलें एक चिंतप दिसून येता देव मोइजेक भेटलेल्या वेळार त्या जळच्या बल्या लागीं तो म्हणटा तुवें घाल्लें तें वणो निकळाय कित्याक म्हळ्यार ही पवित्र सुवात अशें म्हणून आनी तो ताचे मोचे काडटा तशेंच जोशुआच्या पुस्तकांत आमी पळयता तो जेरिकोच्या लागीं रावल्ल्या वेळार ताका एक व्यक्ती थंयसर तालवार काडून गेलो दिसता आनी तो म्हणटा तूं आमच्या पक्षान आसाय गी आनी एकल्याच्या पक्षांनी म्हण ताका तो म्हणटा हांव सर्वेस्पराच्या फौजेचो अधिपती अशें म्हणून आनी ताच्या मागीर तो मोइजेक सांगता तुज्या पांयांच्यो हाज्या जोशुआ सांगता तुज्या पांयांच्यो वणो काड कित्याक म्हळ्यार ही पवित्र सुवात अशें म्हणून पूण आमी इगर्जांक येता आसतना वणो घालता थोड्या कडेन घालून जो म्हणून आसा थोड्या कडेन घालिजे म्हणून आसा एकल्या व्यक्तीन म्हाका अशें भेट करतना म्हळें हांव फाटल्या इतल्या वर्सां तो न्हू बिसागत वचना तें कित्याक म्हळ्यार हांव भितर येतना म्हाका ताणें वणो काड म्हळें देखून हांव घाली वचत ना दुसऱ्या कडेन येता म्हणून थोड्या कडेन गेल्यार म्हणटात तुवें वणो घालून भितर येवंक नजो म्हणून हाजो अर्थ कितें म्हणून तुमी कांय सोडून आमकां सांगशात गी विक्षकांक पवित्र बायबल आमच्या सोडवणे विशीं आमकां तिळसिता ओके
आनी विशेश जावन निर्गमन ग्रंथ निर्गमन म्हळ्यार भायर वेचें आमच्या इस्रायली परजेक थंयसर इजिप्तांत गुलामपण तांकां अनुभव करूंक मेळ्ळें त्या गुलामपणांतावन एक स्वतंत्र जिणी जियोंक अशें एक तांकां एक सोडवण लाभली अशें सोडवणे विशयांत आमी वाचतना बायबलांत बायबल आमी कादंबरी म्हणले बरी वाचूंक नजो बायबल वाचूंक ही एक प्रिंसिपल आसात ताका हांवें सांगचें जाल्यार इंग्लिशांत ETA प्रिंसिपल ETA प्रिंसिपल ई म्हळ्यार एक्सपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट म्हळ्यार आतां एक वाक्य वाचल्लें कुडलें तें कित्याक थंयसर आसा तें वाक्य त्या वाक्या पयलें दुसरी वाक्य कितें सांगतात गी म्हणून तें जाल्ल्या उपरांत तें वाक्य जाल्ल्या उपरांत आनी एक दुसरो कसलो संदेश आसा गी म्हणून तें आमी एक रोंदायेन वाचून चिंतून आनी थोडी कॉमेंट्रीसांनी पुरा वाचल्यार त्या वाक्याची एक बरी परिचय आमकां मेळटा ती म्हळ्यार थियोलॉजिकल एप्लिकेशन थियोलॉजिकल म्हळ्यार देवशास्त्रीय चिंतप त्या वाक्यांत कितें आसा मागीर ए म्हळ्यार आमच्या पर्सनल जिणेक आमी कशें तें अप्लाय करचें कशें आमी सरी करयेत आमच्या जिविताक थंय त्या प्रिंसिपला मुखांतर आमी बायबल वाचूंक जाय पयलें जावन आतां देवाचें दर्शन मोइजेक मेळिल्ल्या वेळार देव ताका एक आदेश दिता आनी सांगता की तुज्या पांयांचो वणो तूं काड कित्याक हो जागो पवित्र जावन आसा म्हणून हाका मस्त विवरण आसात फादर सबार विवरण आसात पयलें जावन त्या काळार याजाक देव तेंपला गेल्ल्या वेळार आल्तारीक सडच्या पयलें तांचे वणो ते काण सडटले लोक केदाळा एका रायाच्या दर्शनाक वेतलो गे त्या रायाच्या घरा वेता आसतना लोकांक तांच्या पांयांत वणो आसूंक नजो वणो काण ते वेताले हांगा देव कित्याक सांगता मोइजेक पयलें जावन मोइजे एक परदेशी जावन आसलो बायबलान तोच म्हणटा हांव एक परदेशी आनी इजिप्तांत आसल्या वेळार ताका तेंच्या लोकांनी जाल्यार आमसो म्हण घेतिल्लें नातलें तो एक परदेशी जावन आसलो आतां मोइजेक सिनाय पर्वतार देवाचें दर्शन मेळिल्ल्या वेळार पयलें जावन एक तो ती सुवात मोइजेक ताका देवाक आराधन करचें एक ती सुवात तें देवाचें घर जावन आसा त्या घरांत मोइजेक त्या जाग्यावर एक अधिकार ना म्हळ्यार एक हिटाईट म्हणल्यार एक ट्रायब आशिल्लें त्या वेळार त्या हिटाईट ट्रायबांनी केदाळे म्हणी लँड परचेस करतना काही म्हणी जागो खाण घेतना जागो विकतल्यान सांकेतीक जावन ताचो पांय उखलूंक आसा ताणें त्या भुंयन थावन पांय उखलूंक आसा आनी जागो काण घेतल्यांनी त्या भुमीचेर आपलो पांय दवरूंक आसा अशें त्या जाग्याचो एक सल्लो जातलो म्हळ्यार बायींग एंड सेलींग म्हणटात आमी विकचें आनी काण घेवचें आसा ती एक रीत आनी रिवाज आसली ह्या रिवाजी प्रमाणे आमी चिंतूंक गेल्यार देवान सांगिल्ल्या वेळार मोइजेक तुजें वणो तुवें काडूंक जाय म्हळ्यार ही सुवात देवाची सिनाय पर्वत देवाचें तें पर्वत ती पवित्र सुवात हांगासर मोइजेन आपलो जागो ताणें पांय घाल्ले कुडले तो मोइजेचो जालो जागो हो जागो मोइजेचो न्हय हो जागो आमच्या देवाक समर्पिल्लो म्हणल्यार ती एक तें तशें एक विवरण आसा दुसरें कितें गे म्हळ्यार
देवाक कलते जावन आराधन करचें पवित्रपणानं देवा मुखार येवचें तसलो एक अर्थ आसा त्या देखून मोइजेक सांगलें तूं तुजें वणो काड म्हूण ओके पूण तुमी विचारलें आमी आतां इगर्जेक आनी वेतना देव तेंपलाक वेताना आमी काडीजे गी नाका गी कितें करचें आनी तूं मस्तू आर्ग्युमेंट्स आनी आसात म्हणून पूण एक सवाल आमी करयेत देवा मुखार वेता आसतना आमच्यो वणो काडले कुडले आमचीं पातकां नपन जायनात पातकां आसतात पूण हांगासर हांवें पळयलां कोड्याळान जाल्यार इगर्जेक वेताना आमी वणो घालता शूज घालता पूण आमच्या फ्लॅटा भितर रिकताना आमच्या घरा भितर रिकताना आमी आमच्यो वणो भायर दवरता जर तर आमचें घर आमची एक बरी सुवात त्या घरा भितर कसलेंच मेळ्ळें येवंक नजो म्हणलें एक चिंता आमच्या काळजांनी आसा तर आमी कित्याक वणो काडूंक नजो इगर्जेक वेताना देवाचें मंदीर तें आतां म्हज्या दियेसींत बरयलींत हर एका फिरगेजनी लोक आपलो वणो भायर काडून भितर येता कित्याक म्हळ्यार आमी त्या एका वातावरणांत आसा सडाव जावन आमचे सजारी जावन आसा हिंदू मुस्लीम आनी सीख ते सगळे वणो काडून भायर वेतात भितर वेतात आमी ती एक परंपरा संस्कृती आमी ती काणयोवन घेतल्या आनी आमकां तें बरें लागता आनी तो कारण कितें म्हळ्यार आमी घरा येवन पयले आमी काडचे शूज आनी वणो कित्याक म्हळ्यार आमकां एक समाधान जायचें पांयांक बसूंक एक सुडाळ वातावरण जायचें अशें देवाच्या मंदिरांत वेतानाय हांव चिंता वी शूड फील कम्फर्टेबल देखून आमी वणो काडच्यो पूण आतां युरोपांत कितें जाता म्हळ्यार त्या थंडायेक हिंवा वेळार आनी पुरा वणो काडून भितर गेल्ले कुडले थंयसर लोक पिड्यान पडोवंक परिस्थिती विंगड हय हांवें सांगचें जाल्यार खंय खंय आमकां ही रीत रिवाज सांबाळूंक जायत गी थंयसर आमी करी जाय आनी देवाचो जागो तो पवित्र थंयसर वचून आमकां आराधन करूंक आसा पूण वणो काडले कुडले आमचीं पातकां बोगसनात हय अशें चिंतूंक गेल्यार आमच्या दोळ्यांत ती वणो आसात आमच्या काळजांत ती वणो आसात एकाद्याराच्यो थोडे पटी लोक वणो भायर दवरन इगर्जेक वेचें देवाक मेळचे खातीर वचनात पण की पळोवंक जाय तांकां थंय वेतात तशें वेतात हय पूण हें एक बरी करणी देवा मुखार आमी एक कलतेपण देवाचें मंदिराचें पवित्रपण सांबाळचे खातीर वणो काडच्यो बऱ्यो तशेंच आमच्या मोतीच्यो आनी काळजाच्यो वणो आमी काडच्यो बऱ्यो भोव अपुरबायची जाप कित्याक म्हणून सांगल्यार मस्तू जाण मस्तू रितीन सांगतात पूण हें बरी एक समजणेची एक जबाबी बरी लागली कित्याक म्हणून आमच्या घरा भितर येता आसतना आमी वणो काडटा देवाचो जागो म्हणटा आनकी चड पवित्र आनी सक्कड आनी सांगाता मेळचो म्हणटाना आमी आतां स्टुडियो भितर येतना आमचे वणो काडले न्ही आमी कित्याक म्हळ्यार हांगाचे कार्पेट इल्ले मेळटा वणो आसल्यार त्या देखून वणो आमी खंयसर काडूंक जाय काडूंक काडीचे दुसरें सवाल देव मोइजेक आपयताय इजिप्तांतून इस्रायल प्रजेक भायर हाडचे खातीर आनी ताका असलें एक स्थान फावो जाता मुखार उपरांत एक श्रेश्ठ व्यक्ती तो जाता पूण ताणें इजिप्तांतून भायर येवचे पयले फावटी ताणें एकल्या मनशाक जिवेशी मारलें तो एकलो कुनिगार उद्देश कितें आसूं पुरो तशें आसतना देवान मोइजेक एका कुनिगाराक कित्याक विंचलो ताका दुसरे मनीस मेळोनात की आनी दुसरें कालें म्हणटा जाल्यार त्यात मोइजे मुखांतर देव सिनाय पर्वताचेर 10 उपादेश दिता आनी तातूंत एक उपादेश आसा तूं जिवेशी मारी नाका अशें म्हणून त्यात मोइजेन हे उपादेश लोकांक दिवचे आनी तसल्या एकल्या व्यक्तीक देवान कित्या खातीर असल्या व्यक्ती विंचून काडलो कुनी केल्ल्याक कुनी करनाका म्हणून उपादेश दिता ताजो भाव मोइजे म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना आनी तें समजना हें समजना मस्त निबांद दिता आनी देव म्हणटा आले तुज्या भावाक तूं आपोवन व्हर
तशें म्हणटा आसतना जर ताणें भावाक आपोवन वरी जाल्यार त्यात भावाक देवान आपोवतो मयज एकाल्या खातीर एका अस्कत मनशाक आपयलो घेऊ म्हणून बायबलांत या तुमच्या सवालाक जाप आसा फादर. ओके. पयलें जावन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 12 वाक्य 9. ओके. हातू देवाचें उतर अशें सांगता की म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. आमच्या अस्कतकायेंत देवाची एक सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. साम पावल एक कुनिगार असो म्हण येता मस्तू सैता लोकांक, पूण तसल्या मनशाक जेजून विंसून काडलो ताची सुवार्ता प्रगट करूंक त्या दाळा पावलूक एक अनुभव मेळटा ताच्या अस्कतकायेची. त्या अस्कतकायेंत जेजून देवाची एक कशी मांडावळ ताच्या दिणयेंत आसली मुखार तो केदो व्हडलो शुभ संदेशाचो एक प्रचाराक जाता म्हणलें आमकां देवाचें उतार सांगता. दुसरें जावन आमी जेरेमियाच्या ग्रंथांत वाचता अध्याय 19 वाक्य 11. हांगासर वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्ही तुमचे ख्यास्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. अशें आसता देवाचें उतारस आमकां तिळसता की मोइजेक त्या कुनिगाराक देवान कित्याक विंचलो म्हूण. ओके. पूण थोडे बायबलाचे पंडीत ह्या मोइजा विशयान ते आर्ग्यू करतना म्हणटात मोसेस डीड नॉट कमीट मर्डर म्हणून. ओके. इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड. आमच्या कानुना प्रकार मर्डर करचे जाल्यार चिंतून आलोचन करन प्लॅन करन कोणाक एक दिशी मारचें लागाड काडचें. पूण मोइजेन त्या मनशाक मारल्या वेळार तो मनीस दुसऱ्याक दग दितलो कृस्तितलो. ओके. त्या मनशाक सुडका मेळचे खातीर हाणें मोदें पडोवन समाधान सांगतना तो मनीस मेलो. ओके. तशें एक कल्पेबल होमिसायड म्हणटात. पूण कल्पेबल होमिसायड ही एक क्रिमिनल एक्ट. देवा मुखार जावन दी समाजे मुखार जावन दी एक क्रिमिनल एक्ट. पूण मोइजेन अशें केल्ल्या वेळार देव ताची अस्कतकाय मारिफात एक अस्कतकाय मनशाची इमोशनल अस्कतकाय हाचे परासी देव त्या परिस्थितींत ती मोइजेचे वेर एक कंट्रोल दवरनासा. ओके. God is having full control on Moses. आणि देवान या मनशाक कुनिगाराक विंचलो. मोइजेक मात्र न्ही आमी पळोवंक गेल्यार जेरेमिया जावन दी या प्रॉफेट आयझाया जावन दी अशें आमी पळयतना हे सगळे भोव अस्कत मनीस. जेजूस शीस जाल्यार भोव अस्कत मनीस. पूण देवान तांचे मारिफात ताची येवजण कितें आसली ह्या संवसाराक सोडवण्याची ताका ह्या लोकांक मारिफात ताणें मुखेलपण दिलें. ओके. इस्रायली परजेक मोइजे मारिफात हें मुखेलपण दिलें. आतां मोइजेक हें मुखेलपण दिल्ल्या उपरांत देव 10 उपदेश दिता आसतना ते मोइजेन दुसऱ्यांक मात्र न्ही मोइजेनी ते पाळी जाय. ओके. आनी देवाक गोत्ता की ह्या मनशान कुनी केल्या म्हणून. ओके. देखून तो 500 उपदेश आसा न्ही कुनी करिनाका म्हणून. ही कुनी करूं नजो मोइजेनी करूं नजो. ओके. ते ताच्या जिणेंत ताणें लागू दवरिजे. ओके. त्या देखून त्या उपदेशांत आमकां हातूंत दिवेशी मारिनाका म्हणलो एक उपदेश मेळटा. तो ताकाय लक्ती जाल्लोच. वय ताकाय. ओके. ओके. मुखार आनी एक संगत पळोवची जाल्यार ह्या पुस्तकांत आतां देव मोइजेक सांगता काले म्हूण सांगल्यार वचून फाराव्याक मेळ
आनी ताज्या उपरांत ताज्या लागीं सांग काले म्हणून जाल्यार आमकां एक 3 दिसांची वाट सोलोवन वचून देवाक बली भेटोवंक जाय अशें पुरा मोइजेक तो सांगून धाडटा आनी धाडटा आसतना खरगां एका उपरांत एक येतात आनी ताज्या मागीर हर एक पावटी कर घेता आसतना फारो एक पावटी मोवाळटा सोडया म्हूण बगता ताका मागीर परत्यान तो धरून जाता आनी तो हें कर्ग जावन गेलें आतां नाका म्हूण परत्यान ताणें केल्लो निच्यो फाटी काडटा हें करना धरून जावन आमी आतां पळयल्यार देव कालें करता गे म्हूण सांगल्यार मोइजे कडेन सुरूच सांगता कालें म्हूण जाल्यार हांव फाराव्याचें काळीज धरून करतलो म्हणून तशें म्हणटा आसतना हो फारावो तो ताजेच ताकीच धरून जावन ताचो निर्धार बदलितलो गी ह्या देवान ताका एका दोळ तशें निर्धार बदलूंचे बरी केल्लो जाल्यार फारावो एक अपराधी मनीस जाता की कित्याक म्हळ्यार ताका देवान अपराधी हें केल्लें धरून केला ते जाल्यार तो एक निरपराधी मनीस म्हणून खाण घेवता गी आमी म्हणलें एक सवाल विचारचें पोरण्या सल्ल्यांत आमकां फारावा विशयांत मस्तू आमी वाचता वय पूण हांची इल्लेंशें बॅकग्रावंड समजूंची आमकां गरज आसा ओके इजिप्तांत राय फराव आनी पळय आसतना तांचे बापूय तांचे आब आनी आसले पळय ते राय जावन वावुरतले पयलें तांकां राय म्हूण उलो करतले ओके वेळ काल उतरले उपरांत सखास हे फराव म्हणलो एक टर्म आयलो फराव म्हळ्यार होम घर म्हूण जालें खंयसर राय वस्ती करता गी तें ताचें बिडार ताचें आरेमने म्हणटात पळय ओके ताचें नांव रायाक आयलें वय ओके पूण हे याजकी जावन आसले मुखेली जावन आसले त्या इजिप्त देशाक रक्षण दिवचें जावन आसले हांचे थंय मस्त पावर आसलो अधिकार आसलो ओके अधिकार हातांत मेळ्ळ्या कुडले मनशां थंय एक गमंडी आसता वय वय ओके अशेंच आमच्या बापायांची चरित्रां आमी वाचल्यार आमकां समजता की हे मस्त क्रूर मनीस हे दारूण काळजाचे मनीस ओके लोकांक कितें तांकां गरज आसा की थोड्या रायांनी मात बऱ्या तरान तांकां पळयलां पूण थोड्यांनी तांकां मस्त दग दिलां कस दिलां आतां इजिप्ताक वचोंकी कारण हेच राय आमची इस्रायली परजाक थंयसर गुलामान व्हरून रावोंकी हेच कारण देवान सांगचे पयलेंत आमचें काळीज दारूण आसलें दारूण जावन आसलें ओके वय आतां मोइजे कडेन सांगता देव तूं ताचे लागीं वच ह्या लोकांक तूं 3 दीस पयस थंयतोन भायर व्हरून वय कारण कित्याक म्हळ्यार त्या देशांत पुजा जावन आसली आराधन जावन आसलें रायाची ओके लोकांनी रायाक देव म्हणून मानूंक जाय ओके आनी ताका आराधन करूंक जाय तसलें तें त्या देशांत जुपिटर आनी म्हणटात आमी थोडे देवी देव आनी बरो आसता तांकां परत ती तांची पुजा करतली ओके आनी रायाची ती पुजा करतली कित्याक 3 दीस देवान तांकां इजिप्तांतून भायर येवंक सांगलें 3 दिसांचें पयण आमी करेक्ट लेख केल्यार तें 3 दिसाचें पयण सिनाय पर्वताक ओके सिनाय पर्वताक ओके थंयसर तांणी परत्यान येवन निजा देवाचें आराधन करून तांकां एक सुवात आनी तशेंच वातावरण मेळचें बरी देवान ताका उलो केलो मोइजेक सांगलें तूं वचून इसार म्हणून कारण कित्याक म्हळ्यार आमच्या ह्या लोकांनी थंयसर अब्राम इजाक याकोबाच्या देवाक थंय उलो केल्यार थंयसर आनीकी झगडें आनीकी रगळे आनीकी दगदणी ह्या लोकांक मेळची आसली तातूंत बचाव जोडचे खातीर देवान ताका आदेश दिलो की तूं तुज्या परजेक काण घेवन ह्या 3 दिसाच्या वाटेर पयस वच अशें म्हणून तें एक कारण आसा ओके म्हळ्यार एक बरी सुवात खंय पवित्र सुवात आसा थंयसरच देवाचें एक आराधन जमचे खातीर पूण देवाचें उतारी सांगता हांव ताचें काळीज दारूण करतलो म्हणून वय वय
आतां हें वाक्य हां देवान सांगचें वय हांव दारूण करतां अशें म्हणून. वय आतां सूर्य पळया फादर, सूर्य वही तापता आसतना वत येताना आमची भूंय सुकता. वय एक दारूण काळजाची म्हणली जाता आमची ही भूंय. पूण वत्तू सूर्य आमची एक कॅन्डल भायर दवरल्यार ते कॅन्डल करता करता. वय देवाची छाती ही एक. आनी दारूण काळीज कित्याक करता म्हळ्यार ह्या मनशाक देवान मस्त फ्रिडम दिला, स्वतंत्रतायेन ताका चिंतूंक ताका अधिकार दिला, सगळें दिला. ओके फरोवाक. ओके पूण अशें सांगता आसतना देवान सांगचें कितें म्हळ्यार ताच्या अधिकारा वयरी म्हजो अधिकार आसा. देवाचें एक आडळतें आसा ह्या मनशा वयरी, ह्या राया वयरी. ओके वय देखून देवान सांगची त्या मनशाचें काळीज जावन दारूण करतलो. पूण ताचे परिणाम देव मागीर कर्गां धाडटा, एक 10 कर्गां ताका बगूंक मेळटात. अशें आसता अखरेक फारो सांगता की वय तूं आतां तुज्या परजेक आनी घेवन म्हाका पुरो जालें, तूं हांगातून वच म्हणटा. आतां तितलें करीजे जाल्यार ह्या परिस्थितींत त्या मनशाक हाडिजे जाल्यार देवान ताचो अधिकार ह्या मनशा वयर दाखोवंक जाय आसलो. ओके त्या देखून देव म्हणटा की हांव ताचें काळीज दारूण करतलो म्हणून. पूण असली परिस्थिती त्या धाडा मात्र न्ही, आमच्या इंडियान ती आसा. ओके आमच्या इंडियाचे मुखेलींक तुमी पळया वय कितले दारूण काळजाचे. वय 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 तांकां लोकांची बिरमत आसा की आतां रशियान तांणी पळया त्या पुटिनाक लोकांची बिरमत आसा की वय ताका देवान एक अधिकार दिलो, ताका एक आडळत चलोवची बुद्धवंतकाय दिली. पूण ही बुद्धवंतकाय ताणें होवडावन वय लोकांचे सत्यनाश करच्याक तांचे पुरा अधिकार आनी आलोचना त्यो प्रयोग करतात. अशें संवसारांत घडटा. पूण अशें जाल्ल्या उपरांत आमकां आमचो देव एक बरवस असो देव ह्या परिस्थितींनी आमकां तो भायर हाडटा. पूण ताका एक वेळ लागत. कित्याक म्हळ्यार मनशाचे प्रयत्न आनी आसता अंतू. मनशाची एक साल आसता. त्या देखून थोडे संगती देवा मुखार आनी मनशा मदें एक वणत जावन जाल्ले वरवीं देव इल्लो वेळ काडून घेता. ताका ते मस्त पेशन्स आसा. ओके मोग आसा आमचें तें. ओके देखून इस्रायली परजेक बचाव करचे खातीर एक परिस्थितीन देवान सांगलें की ह्या मनशाचें काळीज जावन दारूण करतलो. ओके कारण सुडका. इस्रायली परजेक सुडका. आमी नव्या सल्ल्यांत ती वाचता जेजून एक आसार्यां केल्ल्या वेळार सुमार 2000 दुकोर वचून अंत सागोरांत पडचे बरी केले. कित्याक म्हळ्यार जेजूक त्या 2000 दुकरांच्या की चड गरजेचो तो मनीस ताका बरेंपण लागचें. इस्रायली परज्याक बरेंपण लाभचे खातीर तांकां सुडका दिवचे खातीर ह्या मनशाचें काळीज दारूण जावंक म्हळ्यार देवान ताका सोडलें. देवान ताका एक एक्टीव म्हळ्यार परमिशन दिल्ले बरी. ताका इल्लो ताची दोरी लांब सोडटात म्हणटात तशें एक ताका देवान एक वेळ ताका दिलो. ओके 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 पूण तांतूय देव ताजी पदवी त्या रायाचेर दाखयता. वय तांतूय दाखयता. वय पूण ह्यात मनशान संवसार चलोवचो न्ही, संवसार चलोवचो देवान म्हणून दाखोवन दिवचे खातीर मैजेक उलयल्ल्या वेळार देवाचें एक उतार. ओके आनी एक सवाल आसा. मैजेक देव सांगता ताका अशें अशें तुमी 3 दीस वचोंक जाय म्हूण सांगा आनी वेता आसतना तांच्या लोकां कडचें वस्तुरू ताज्या उपरांत भांगार आनी अशें जाल्यार पुरा तुमी काण घेया आनी ताज्या उपरांत अशें वचोन तांकां तो सांगता. तांतूं अशें वाचतात आनी कितें बघता म्हळ्यार देव मैजे मुखांतर पोटी मारूंक शिकयता गी म्हूण दिसता. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकां गुत्तात आनी वेचे मागीर फाटीं ती येनात म्हणून. पूण वेता आसतना अशें सांगून तुमी काण घेवन वचा. निर्गमन पुस्तक तांतूं अध्यायी 3 ओळू
22 तुमच्यापैकी हर एक स्त्री आपल्या शेजाऱ्या स्त्रियांतावनो आणि घरात वस्ती करतल्या स्त्रियांतावनो रुपया आणि भांगाराचे नग आणि मुस्तायकी मागवून घेतली आणि तुम्ही ती तुमच्या पुता आणि दुवांचेर घालतलात अशें तुम्ही इजिप्तकारांक लुटतेल्यात एक शब्द बारी एक इजिप्तकारांक तुम्ही लुटतेल्यात आणि तू दोन संगती दिसतात म्हाका एक काले म्हणून सांगल्यार देवान मैज सांगता आसतना तांकां गोत्ता आसा ती मागीर फाटी येनात म्हणून इसारतना काल्या म्हळ्यार आमी बली भेटोवन मागीर फाटी येता म्हणले बरी सांगले बरी दिसता नातल्यार तो लोक तांकां दिवचो ना व्हरता म्हळ्यार आनी ताज्या उपरांत देव तांकां सांगता तुमी तांकां लुटतेल्यात एक फोटो दिसता आनी एक कांय मोस आटापून आसा गे तूं म्हणलें बरें दिसता देवान तांकां सांगतना आनी ताज्या मागीर त्याच उपादेशान परत्यान देव मैज मारिफा सांगता तुमी सोरूंक नजो सोरी नाकात म्हणलो एक उपादेश हांगा दिता पेल्याच्या वस्तूची आशा करनाका म्हणून पूण हांगा देवान मैजेक इस्रायलकारांक सांगता आसतना हे पुरो संगती हांगा दिसून येतात जें कितें करिनाका म्हूण सांगता उपादेशांत तें हांगा हातूंत दिसून येता पूण हातूंत मोस ना फादर मोस ना हातूंत न्याय आसा ओके कित्याक म्हळ्यार इस्रायली प्रजेक इजिप्ताक व्हरतना तांकांय तांणी लुटल्लें ओके तांचें भांगार गी तांचें वस्तूर गी तांकां लुटून तांकां इतलीं वर्सां तांणी गुलामान दवरलें ओके आतां देव तशें सांगता आसतना गुलामाच्या वेळार तांणी लोकांक सांबाळ दिवंक ना तांणी लोकांक कश्ट दिलें दग दिलें ओके तो सांबाळ ह्या लोकांक मेळा जाय कशें मेळा जाय तांकां तांचें तें आसलें तें भांगार गी सिल्वर गी खाली म्हणी तें आसा गी तें तांणी सांगात वरिजे म्हणून देव तांकां ताकीद दिता मैजाक सांगता ओके वय आनी एक कितें गे म्हळ्यार ऑर्नमेंट्स हें भांगार न्ही पुरा इजिप्तकारांक घालताले ते दाळा ओके पूण वो लोक गुलामांत आसतना तांकां हें भांगारांनी घालूंक नासलें आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी हें दिया म्हूण सांगतात कित्याक म्हळ्यार हीं भुरगीं जावन आसात त्या सर्वेस्परा देवाचीं भुरगीं गुलामांतलीं न्ही ओके ते गुलामपण नपैंच जाला म्हूण दाखोवच्या खातीर त्या स्त्रियांनी कितें भांगारांनी बरा सांगाता हाडलां तें तांच्या भुरग्यांक घालचें आनी कित्याक म्हळ्यार तांकां तांणी कूळ कितें दिवं नासली गी ती कूळ ह्या भांगारा मुखांतर हांकां पाटी मेळचे बरी वस्तूर पाटी मेळचे बरी आनी पाटी येवन तांणी खंयसर ती देवाक आराधन करूंक एक आलोचन कर जागो सोदतात की तो जागो सोबूंक जाय ओके त्या देखून देवाची एक ताकीद म्हळ्यार हातूं मोस ना हातूं न्याय आमकां दिसून मेळटा पळोवंक मेळटा हांवें इल्लेशें हातूंत मुखार सांगचें जाल्यार म्हळ्यार आतां तोवळच्या काळार फाराव्यान इजिप्तकारान तांकां कश्ट दिलें सादारण 400 वर्सां कोण तांचे सांबाळ आनी तामेर गुलामा बरी केलें एका रितीन पळयतना अशें सांगून हाडलें वण्णी कित्याक म्हळ्यार हांणी तें पुरो तांकां शोशण केल्लें तांणी तें सोम केलें जर तर आतां प्रस्तूत काळार हेंत निदर्शन दवरन एका दोळा येत्त प्रमाणे कोण शोशणाक वळख जाल्यांत तांणी असल्या मनशांक अधिकाराचेर आशिल्ल्यांक आनी कोण शोशण करतात असल्यांच वाद ह्या आर्ग्युमेंट उपयोग करून एका दोळा तांचे तावन वेलें जाल्यार सारकें जायत गी म्हणून आतां सारकें जावचें ना कित्याक म्हळ्यार आमकां नव्या सल्ल्यांत जेजून अशा लोकांक बोक्षूंक शिकयलां ओके बोक्षणें आनी आमच्या विरोधींक आमी मोग करचे म्हणून जेजून आमकां एक उपादेश दिला ओके आदल्या काळार पोरण्या सल्ल्यांत थोडी नियमां आसलीं थोडे धार्मीक चिंताप आसले तशें लोक तशें चलतलो पूण जेजून आमकां सांगलां हांव तुमकां एक नवो उपादेश दिता ओके त्या उपादेशा मारिफात आमी आतां जियोंक जाय पूण नव्या उपादेशाक आदार जावन आसात हे उपादेश ओके पोरनो सल्लो हय देखून आमकां जेजून आमकां केली शिकवण कितें आसा की ती शिकवण आमी पाळूंक जाय अशें शांती समाधान आमी
एका परिस्थितींत उपजोवचे खातीर आदले वाद विवाद चलना आतां देखून एवरी ऑपॉर्च्युनिटी इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार जेजू आमकां कितें शिकयलां की ती शिकवण पडोवंक. ओके. निर्गमन पुस्तकांत उतरोवन म्हूण सांगल्या पास्कांचें फेस्त आचरण करतना देव मोइजेक सांगता तुमी बेकामीर उंडो उपयोग करीचे म्हणून. हे कित्या खातीर बेकामीर उंडो उपयोग करचो? काल्या खातीर स्पेसिफिकली देव मोइजेक ह्या बेकामीर कमीर गलनांतल्या उंड्या विशयांत ताका आज्ञा दिता. कित्याक म्हळ्यार ती एक घडी मोइजेक चिंतूंक तशेंच लोकांक तेंतोन भायर काडूंक एक घडी आसली, एक वेळ आसलो. ओके. आनी कमीर गेल्लो उंडो तो उंडो जावंक त्या पिठांत ते कामेर बरसूंक आनी बरो मस्त वेळ लागता. ओके. तशें एक दीस सोंसोंक बरो तो वेळ उणो करन ओके बेगीनच थंयसान इजिप्तांत भायर पडोन मुखार देवान खंय तांकां त्या सुवातेक हाडची आलोचना आसली की थंयसर वेगी पावच्या खातीर तांणी तुमी बेकमीर उंडो खावियेत म्हणलो एक तांकां परगणी दिल्ली. ओके ओके ओके. तशें म्हळ्यार तो तुर्तान येवचे खातीर. आनी तूं 20व्या अध्यायांत आनी तशेंच द्वितीय नियम पुस्तक तातूंत 5व्या अध्यायांत देव हे 10 उपादेश दिवचे आमकां पळोवंक मेळटा. काले 10 उपादेश म्हण तातूंत एक प्रथम उपादेश आसा एका निजा देवाक मान दी. आनी तो सांगता तूं काल्या म्हणसार इजिप्तांत तुमी गुलामपणांत आसल्यात हांवें तुमकां सोडून हाडलेलीं आनी त्या देखून ताजे देवाचे हक्क आसा, क्लेम आसा, ताणें तांकां सोडून हाडलेलीं आनी मुर्ती पुजा कर नजो स्पश्ट रितीन सांगता. एकाद्या वेळा केल्यार तातूंत 2 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. थंयसर एक कालें म्हणटा कोण निजा देवाक मान दिता ताका 1000 वर्सां पर्यंत देव आशिर्वाद दितलो म्हूण देव सांगता तांतो. आनी एक कालें म्हणटा जाल्यार कोण मुर्ती पुजा करता एका निजा देवाक मान करनासतना ताका आनी ताज्या उपरांत ताज्या 4 तकल्यां पर्यंत शिराप आसतलो म्हूण सांगता देव. आतां 4 तकल्यो म्हणटा आसतना मुखली कोण जल्मोन येवच्यात तांकां हांगासर ह्या मनशान कितें केलां तांकां कळीतच ना. ती निरापराधी मनशां, इनोसेंट पीपल, तांणी कित्या खातीर ह्या मनशाच्या सुखी खातीर ह्या मुर्ती पुजा केल्ल्या खातीर तांणी कित्या खातीर शिक्षा भोगीचे? कित्याक म्हळ्यार पातकांचे परिणाम मस्त गुंडायेचे. आतां कॅन्सर आमच्या कुडीक म्हज्या बोटाक कॅन्सर म्हणून चिंता तुमी. ओके. तें सकाळ सगळ्या कुडीक वचून कूड नाश करता. पातकाचे परिणामी अशेंच. त्या देखून देवान पयलो उपादेश दिल्ल्या वेळार एक नीज देव आसा ताका आमी मानून घेवंक जाय, ताची आराधना आमी करूंक जाय, दुसऱ्या ताच्या मुखार दुसरे देव नात म्हणून. आतां मुर्ती पुजा म्हळें तुमी. मुर्ती पुजा म्हळ्यार कितें की एक जेजूची प्रतिमा आसून थंयसर आमी आराधना करता ती मुर्ती पुजा न्ही. मुर्ती पुजा पोरण्या सोल्ल्या मुखांत आमी जें वाचतावंगी मुर्ती पुजा म्हळ्यार केन्ना आमी सर्वेस्परा देवाक विसारतावंगी. ओके. आनी ह्या संवसारी दुसऱ्या वस्तूंक आमी आपणायताव आनी चड आशेताव ती जावन आसा एक मुर्ती पुजा. ओके. पयलें जावन आमच्या एका निजा देवाक आमी केन्ना ताचो उडास काडनासतना ताका विसार नसोन. आतां थोड्यांक पयशांची आशा आसता, कठीण आशा, थोड्यांक कारांची आशा आसता. ह्या आशेंत जर तर त्या मनशाक देवाचो उडास नागी तें कारस्त ताची मुर्ती पुजा, ते पयशेंत ताची मुर्ती पुजा. अशेंच जालें हारोनाकियांनी मोइजे वयर मागोंक गेल्ल्या वेळार हारोनानी इस्रायली परजीन तो केदाळा येता गे नांगी आमकां गोत्तू ना आमी आमचीच पुजा करया म्हणून तांणी तें भांगाराचें वस्त्र आनी पुरा करन ताका नामान केलो. पूण देव तांकां सांगता हें जावन आसा मुर्ती पुजा. कित्याक म्हळ्यार देवाक सो उडास नासतना देवाक विसारन तांणी तो सल्लो विसारून हें
मुर्तीपुजा तांणी केल्ली अशें आमी आमच्या फिरगजेंत सांताच्यो इमाज्यो आसात, मोरयेच्यो इमाज्यो आसात, जेजूची आसतात, पूण हे आमी आमकां देवाची उडास हाडूंक मजत करतात. ओके तशें जावन आमी मुर्तीपुजा करिना, मुर्तीपुजा तवळ करता केन्ना आमी सर्वेस्परा देवाक विसारन उडास नासतना दुसरो संगती आमच्या मतीन दवरून केदळ आमी तांचें आराधन करता, तांची आशा चड आमकां जाता गी ती जावन आसा मुर्तीपुजा. ओके 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 निमाणे सवाल आयच्या आंकड्याक. देवान इस्रायल परजेक इजिप्तांत गुलामपणांत सोडून भायर हाडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांतल्यान तांकां उतरोवन वेलें तातूंत म्हण सांगल्यार पाशार करना. कालें जाय जें तांकां वाचूंक तें सगळें देवान तांकां दिलें. तें एक व्हडलें अजाप कशें तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां सुकी धरण केली आनी सुक्या धरणीर उदक आनी तांकां गरज आसचें काण आनी परत दिलें तांकां. ताजे उपरांत दूद आनी मोवळसो गांव कानान देशाक तांकां हाडली थंयसर. आतां थंय हाडटा आसतना आसल्या मनशांक थंय झुजां मारिपात आनी परत तांकां जिवेशें मारिचें पडलें, तांकां स्थळांतर करचें पडलें तांकां. जर तर देवाक मरुभुमींत उदक जरी फुटोवंक सांगतात जाल्यार कडपातान उदक दिवंक जाता जाल्यार देवान ह्या परजेक येदोळ पर्यंत लोकनाथल्या जाग्यार समृद्धीकरण एक गांव सृश्टीकरण दिव्य तो. आसल्या मनशांक तांकां हिंसा करण उठोवन ह्या लोकांक थंय व्हरच्या बदलाक दुसऱ्या तेका जाग्यार समृद्धीचो जागो दिव्यतालो. काल्या खातीर तांकां उठयचें आसलें. ही आमचें चिंताप, मनशांचें चिंताप. ओके ओके कित्याक देवान अशें केलें म्हणून. पूण अब्रामाक देवान आशिर्वाद दितना ताणें सांगलें हो देश जावन आसा तुजो, म्हजो, ही परजा म्हजी. अशें देवान वेंचून काडिल्ल्या परजेक एक स्थान दिवचें, देवाची ती बसवणी देवाक ती परिपूर्ण जमचे परी देवान पळय जाय. ओके हय अशें फाटीं परतल्ल्या इजिप्तांत फाटीं आयिल्ल्या लोकांक देव त्या कानान देशांत तांकां हें करता. हे पर एग्रीकल्चरल हें बेसाय करचें मनीस. वय आतां बेसाय करूंक वता आसतना त्या वेळार त्या काळार लोक खंय वचून रावतलो गी थंयसर बेसाय करून जियेतलो. ओके ओके आतां अब्रामानी सुमार जागे सोडून एका देशांतल्यान आनी एका देशाक तो गेलो. खंयसर तो गेलो गी थंयसर ताणें ताची सुवात ताणें बरी तरान सांबाळ्ळी, लोकांक सांबाळ्ळें. अशें आसता म्हजें आनी तुजें म्हणलें एक वाद विवाद येवचें सामाजीक तें. ओके हय तें नॉर्मल इट इज. अशें जावन तें लोकां मदें झूज जालें, झगडें जालें. पूण झूज जाल्ल्या वेळार ह्या झगडें जाल्ल्या वेळार देवाची एक सखत मोइजे मरिफात की तेंच्या आमच्या इस्रायली परजे मरिफात की तांकां ती लाभली. देखून ते जिखले आनी थंयसर वचून ते निवास करूंक लागले. ओके 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 म्हाका जाणो आयच्या दिसा निर्गमन पुस्तक हाचेर थोडे आमकां दोसचे संगती त्या बिसायबा लागीं विचारले आनी तांणी भोव अपूर्बायन म्हळ्यार समजा सारकें सूक्त रितीन आमकां बरी जाणवाय दिल्या आनी सुडाळ उतरांनी सकटांकी अर्थ जावच्या रितीन हे थोड्या संगतींक जबाब दिल्या. म्हाकाय बरें रुचलें कित्याक म्हण सांगल्यार वाणाचो विचार येता आसतना जायत्या फावटी जायत्या रितीन वाद मांडन करचो पराविरोध आनी प्रासता. पूण आमकां सविस्तार रितीन वेगवेगळे संगती विवरून दवरून आमकां भोव अपूर्बायन निर्गमन पुस्तका विशयांत जाणवाय दिल्या. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव अदीक मनादीक दोतोर बिशप इग्नेशियस डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर अनिल तुमकां हांवें देव बरें करूं हो अवकाश दिल्ल्या खातीर, तशेंच विक्षेकांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार आयच्या ह्या आंकड्या विशयांत तुमी खंडी जावन विचारी येता. वॉट्सॅप तर 9449821580 आनी ईमेल जाल्यार onilds@gmail.com. आदले फावटीचे 2 बिसायबा लागीं संवाद केल्ले मस्तू जाण आनी त्या विशयांत प्रशंसा उसारलेली
आनी कंडी जावनी आयच्या दिसाचो आंकडो तुमकां रुचतलो म्हणून हांव पाती येता परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला जाता असताना सगळी आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यान कडपा सारक्या भावाडान वाडल्यार खऱ्या भावाडान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय
समर्थ आनी सवालां दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.